अंडर 18 आय लीगात साळगावकर एफसीक वस्तादपण जोडून दिवप हे सध्या उदेतो स्ट्रायकर लिस्टन कुलासाचे टार्गेट। हालींच संतोष ट्रॉफीत बऱ्यापैकी गोल मारून गोंयकारांक लिस्टनान आपलो टॅलंट दाखयला। आता वो 18 वर्सांचो फॉरवर्ड येता त्या आयएसएलात एफसी गोवाक खेळूंक चान्स पडटा काय पळयता। दवर्ले मडगांव रावपी लिस्टनान संतोष ट्रॉफीत गोंयकारांक आपलो टॅलंट दाखयलो। बऱ्यापैकी बॉल कंट्रोल करून फिनिशिंग करून लोकांची तोखणाय मेळयली। My experience at Santosh Trophy helped me to grow up very well. And I played under the coach Matthew, and he taught me the best. So, as a striker, my responsibility was to score goals, and I think I have done it. आता वो साळगांवकर एफसीचो फॉरवर्ड अंडर 18 आय लीगात पेजात खेळ करून क्लबाक ट्रॉफी हाडपा खातीर कश्ट करता। We have qualified for under 18 I League, which will be held in Kolkata. We are preparing to give our best, and I think we can do it and bring the trophy of I League back to Goa for Salonkas. That's how we are practicing this year. येता त्या आयएसएलात एफसी गोवाक खेळूंक मेळत जाल्यार खुशी जातली अशें लिस्टन म्हणटा। My future aim is to develop more as a professional player, and at upcoming ISL, my aim is to play for ISL, and if I get a chance, I think I should go for my state FC Goa. I would love to play for them. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। यंग पणजी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबाचो पयलो ऑल गोवा वेटरन्स 2020 क्रिकेट टुर्नामेंट ब्रेस्तार सावन सुरू जातलो। आयतारा फायनल जातली। सर्त मडगांवचे एमसीसी मैदानार जातली। नॉकआउट पद्दतीन जावपी हे सर्तीत मडगांव, फोंडे, वास्को, केपें, दिवचल, पेडणे आनी म्हापशेच्यो टिमी वांटेकार जातल्यो। Young Penjin Sports and Cultural Club for first All Goa Veteran 40+ टुर्नामेंट हो घडोवन हाडला। हेतून आमची 8 टिमी खेळटले इन्विटेशन, आनी हो T20 20 ओव्हरीचो आसतलो। हो एमसीसी ग्राउंड मारगांव फाल्यांच्यान म्हणजे 6 तारखेच्यान स्टार्ट जातलो। 6, 7, 8, 9 तारखे फायनल। पणजी, मडगांव, वास्को, बिचोली, केपें, म्हापसा, पेडणे आनी वास्को हे 8 टिमी आहा। आनी विनर्स विल गेट 30,000+ ट्रॉफी, रनर्स अप विल गेट 20,000+ ट्रॉफी। काणकोणा पर्तगाळ जिवोत्तम मठात वर्स पद्धती प्रमाण बुधवारा वार्षिक रामनमीचो उत्सव जालो। फाटली 360 वर्सांची परंपरा आशिल्लो हो उत्सव पर्तगाळ मठात रामनमीच्या दुसरे दिसा जाता। पळयात पर्तगाळची रामनम। अयोध्या, नासिक असली तरी प्रसिद्ध यात्रा असताना आमचं ही भारी धुमधाट असे एक बरे भाविक लोकांना मनाचेर परिणाम जावप उत्सवाचे आचरण जायते येण्याचं। आजही हांचो उत्सवान मध्यरात्री 4 वाजेपर्यंत रथ बिदवरे फुल्ल भरिल्लो। सूर्योदयाक जे नक्षत्र मेळटा नवमीचे त्या दिसाकच हो उत्सव करतात। आणि त्या शिवाय राम जन्माक नक्षत्राक जन्माक आयिल्लो तेही नक्षत्र आजच आसा, आणि म्हणून हो पर्तगाळ मठांत ह्या शास्त्रशुद्ध पद्दतीन हो रामनमीचो उत्सव आनी राम जन्माचो उत्सव मनयतात। आणि म्हणून कांय कडेन कितें जालां, मुंबय किंवा महाराष्ट्रा किंवा आनी काल रामनम जाल्या। आज गोंयाक पर्तगाळ मठाच्या अंडर जी पळय देवालय आसा तांचोय आज रामनम जाल्ले आसा। म्हण रामनम हो एक उत्सव खूब मोठो। आणि पर्तगाळी मठाक 360 वर्सां परस पयलीं 1956
हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.